गे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतले. सो आमचो धालो चालू आसा सद्या. ते 2-3 दीस पयलीं हांव वचोकूच ना आनी आयज आमचो धालो काबार जाता. म्हणजेच एक्चुअली 5 दीस आसता आमच्या हांगसर धालो. टोटल 5 दीस आसता आनी शेनवारची रात आमी फूल जागयता आनी भरपूरशें कितें कितें आसता. संगीत खुर्ची खेळटा आमी, त्याच बरोबर पिंगळ्यांक वयता, न्हवरो व्होंकल येता आनी आमच्या हांगसर आंगणान न्हय म्हणजे आमच्या खळ्यान न्हवरो येता. ते तुमकां पळोवंक गावतलें कशें कितें तें. सो तेज्या उपरांत दुसरे दिसा आयतारा न्हय मागीर परतूय आसता. तो प्रॉपर आमचो धालो काबार जाता. बट हो जो ब्लॉग आसा तो शेनवारचो ब्लॉग आसतलो आनी दुसरो जो ब्लॉग येतलो तो आयतारचो ब्लॉग आसतलो. म्हणजे शेनवार आमी आयज एक्चुअली शेनवार आसा. सो फूल रात आमी जागयतली, कशी कितें जागयतली आनी कशी कितें रातची आमी न्हवऱ्या बरोबर वयता तें बीन तुमकां सगळें पळोवंक गावतलें आनी सगळें हांव शूट करपाची ट्राय बी करतलें. कारण हांव फूल रात म्हणटा तशें धाल्याच्या मांडार हांव रावतलें आयज आनी तुमकां सगळें पळोवंक गावतलें. स्कीप करूं नाका अजिबात व्हिडिओ. प्रॉपर आमच्या हांगासलो धालो पळोवन घेया कसो कितें आसता तो. सो चला हांव तुमकां डायरेक्ट म्हणटा तसो धाल्याच्या मांडार वचून मेळटा. कारण धालो जर सुरू जायत न्हय जाल्यार आमकां चुकतलो. सो चला डायरेक्ट हांव तुमकां धाल्याच्या मांडार वचून मेळटा. सो गायज हो आसा आमचो धाल्याचो मांड आनी हांगसर फुगडी पळोवंक शकता तुमी चालू जाल्ली आनी सगळीं बायलां भुरगीं मेळोन फुगडी घालतालीं. सो तुमी फुगडी आयका आनी फुगडी पळोवन घेया कशी कितें आमच्या हांगसर फुगडी घालतात ती.
सो गायज फुगडी बीन जाल्या उपरांत हांगसर गेमी सुरू जाल्ले, कारण आमकां आतां रात जागोवपाची आसली, फूल रात म्हणटात तशी जागी रावपाची आसली। तेका लागून सगळीं बायलां भुरगीं चेडवां मेळून हांगसर संगीत खुर्ची खेळटाली आनी तुमी पळोवंक शकता कशी कितें एन्जॉय करताली। सो तुमी बीन हांगसर आमचे बरोबर संगीत खुर्ची एन्जॉय करा। बंद झाल्यामुळे खुर्च्याचे बसून सोडले पाता बदलली। तर गायज गेमी खेळून आणि गजाली करून करून आम्ही रात तर जागयली आणि आता सकाळची जाल्ली सारकी म्हणटात तशी 4 आणि सगळीकडे एकदम काळोख असलो। सो आता रीत करपाची असली न्हवरो व्हंकल। सो न्हवरो व्हंकल ही रीत असता आणि ती सकाळी सकाळी करपाची असता। सो 4 सुमार आता आमी हांगसर भायर सरलेली, न्हवरो बीन आमचो भायर सरलेलो, तेका लागून हांगसर मराणे बीन मारले, म्हणजेच आमचो न्हवरो भायर सरलो म्हणून सगळ्यांक कळोंक जाय, तेका लागून हांगसर मराणे बी मारले। आणि आता आमी न्हवऱ्याक घेवन सगळ्या देवळांनी पांयां पडोंक वयतली, म्हणजेच आमचे राष्ट्रोळी देवस्थाना, तेज्या उपरांत म्हणटात तशें ब्राह्मणेश्वर देवस्थाना। सो ह्या सगळ्या देवळांनी अशी पांयां पडोंक वयतली आणि काळोख तर तुमी पळोवंक शकता, भरपूर असो सकाळी सकाळी काळोख आसलो आणि फूल म्हणटात तशें गांव फिरोवन म्हणटात तशें मागीर आमच्या आंगणान येतात, तेज्या उपरांत आमच्या आंगणान थोडे रिती आसतात। सो ते तुमकां फुडें पळोवंक गावतलें। तर सद्या आमी पळोवंक शकता तुमी गांवान अशी म्हणटात तशी फूल फिरप आसता सकाळी सकाळी आणि सगळीकडे काळोख आसा। सो जाता तितलें हांवें कॅप्चर केलें कारण सगळीकडे काळोख आसलो आणि हें आसा आमचें ब्राह्मणेश्वर देवूळ। सो पळोवंक शकता तुमी, तर हांगसर न्हवरो पांयां पडटालो आणि
बरें म्हणटा तशें मागतालो भरपूरशें कितें. त्याच बरोबर आमी बीन सगळीं आसलीं, भरपूरश्यो जाणां आमी गेल्लीं न्हवऱ्या बरोबर. सो फुडें तुमकां कळटलें कशें कितें आमी गांवांत फिरता ती, तेज्या उपरांत कशें कितें कितें रिती आसता तेंय बीन तुमकां फुडें कळटलें. सो हांगसर आमी न्हवऱ्याक घेवन देवळान येयल्लीं पांयां पडपाक. सो झाला पाया पडला पाया पडाया कपडे कितके मारले देवळान बीन पांयां पडून जाल्ले. एका देवळान आमी पांयां बी पडलेलीं. तेज्या उपरांत आतां आमी अशीच फिरत फिरत गांवांसून रानांसून परत आसली तशी गांवांत येतलीं आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी राष्ट्रोळी देवस्थाना कडेन वयतलीं. सो सद्या आमी न्हय जंगलांसून म्हणटात तशी म्हणजेच रानांसून आतां परत आसली तशी गांवांत भायर सरतलीं. सो तुमकां फुडें कळटलेंच. काळोख आसल्या कारणान थोडे तितले कॅप्चर प्रॉपर जायनासले कारण भरपूर काळोख आसलो. सकाळीं सकाळीं 4 सुमार आमी ही रीत करतालीं. तेका लागून जाता तितलें शूट करपाची ट्राय केली. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें रीत आसा ही. गांवांतसून जाल्या उपरांत आतां जी ही वाट पळयता ती आसा रानांसून. थोडी वाट आसा ती रानांसूनय आमकां क्रॉस करची पडटा, रानांसून वयचें पडटा. सो ही वाट आसा न्हय ती प्रॉपर रानांसून आसा आनी त्याच बरोबर तुमी आमकां सगळ्यांक पळोवंक शकता. आनी न्हवरो जो आसलो तोय बीन आमची काकीच आसली. सो न्हवरो आसता तोय बीन बायलूच जाता आनी व्हंकल आसता ती बायलूच जाता. आनी ही जी वाट पळयता ती आसा ती मेन गांवांत म्हणजे आमी रान सगळें क्रॉस करून मेन गांवांत पावल्लीं. आतां आमी वयतलीं राष्ट्रोळी देवस्थाना कडेन, थंय बी पांयां पडटलीं. सो तुमकां फुडें कळटलेंच कशें कितें आसता तें. सो थोडें थोडें तुमकां सांगपाची हांव ट्राय करतां म्हणजे तुमकां कळपाक बरें पडटलें मागीर. आनी भरपूर म्हटल्यार भरपूर काळोख आसलो सगळी कडेन. तर गायज आतां आमी सारकी म्हणटात तशी राष्ट्रोळी देवस्थाना कडेन पावली. म्हणजे आमी हांगसर काळोबा कडेन म्हणटा आनी तुमी मोस्टली विडियोन पळयलाच आसतलें काळोबा कडेन कशें कितें. पण आतां सद्या भरपूर काळोख आसल्या कारणान तितले दिसनासलें देवूळ बी. सो हांगसरूय आमी आतां पांयां पडटलीं आनी भरपूरूच काळोख आसलो. हरशीं तर तुमी विडियोन पळयताच पूण हांगसर आमी न्हय टॉर्च घेवन पांयां पडटालीं कारण तितले लायट बीन ना हांगसर आनी पळोवंक शकतात तुमी. सो न्हवरो आमचो हांगसर पांयां पडटालो आनी त्याच बरोबर आमी भरपूरशी मस्ती मजाय बीन करतालीं कारण सकाळीं सकाळीं भरपूर मजा मस्ती दिसता न्हय, तेका लागून भरपूर मस्ती मजा करतालीं. नवरो अर्धेक भोंवन येयला आनी आतां वासिंग सारकें करता. नवरो आमचो असो घाल तेल घाल आनी खंय सोंपता तेलाची बाटली गो बाय ती पण घे ते इथं मोठं मध्ये कडे देवा कडना लो माचीस आमड्या घाला आणि हे बघ माचीस सावरणार आमड्या घाला
घे काकी टॉर्च घाल मगे उजवा ती लाय पेट उजवा ती पेट आता परत सकाळी नवरा कॅन्सर नवरा चेंज एकामेकाकडे पेटे दाखव निर्वाचित बरा आहे तू पोंटी घेऊन तुळशीकडे पेटे त्यार गेला नवरा बिथून शिर का आपलं पुतणी सो गाय सगळ्या देवळान पाया पडून जाल्या उपरांत आता जी रीत आसा ती आमच्या घराकडे आसा नवरो आसता तो आमच्या घराकडे येता आनी अशी रीत आसा धाल्याच्या मांड्या वयलो नवरो आसता आनी आमच्या घरांतली व्हंकल आसता अशी रीत आसा सो नवरो आमच्या घरा कडेन येता व्हंकल पळोवपाक आनी त्याच बरोबर तेंचे आमी वेलकम बी करप आसता न्हवऱ्याचें म्हणजे हांगसर आमी ताका शिरणी दिता केळी लाडू अशें करून तेंचे वेलकम करता च्या दिता आनी हांगसर जितली बी लोकां येतात म्हणजे जितली बी तेंच्या बरोबर लोकां येतात तेंचे आमी स्वागत करप आसता वेलकम करप आसता आनी भरपूरश्यो गजाली आसता म्हणजे जेन्ना आमी लग्न ठरयता तेन्ना कशें रीत आसता तशेंच हांगसर थोडी फारशी रीत आसता तेज्या उपरांत आमी नाल्ल तुळशीन फोडटा आनी ती शिरणी सगळ्यांक प्रसाद म्हणून वाडटा सो पळोवंक शकता हांगसर शिरणी बीन वांटप चालू आसलें अशी करून ही रीत आसा न्हवरो व्हंकल सो गांवान अशी फिरोन आमी लास्टाक आमच्या घरा कडेन येता आनी आमच्या घरा कडसून आमी धाल्याच्या मांडार वयता सो हांगसर हो म्हणटा तसो एक पार्ट हांवें तुमचे बरोबर शेअर केलो कारण व्हिडिओ भरपूर लॉंग जातलो म्हणून 2 पार्टान शेअर करता सो हांगसर न्हवऱ्या व्हंकलाची म्हणटात तशी रीत आसा तेज्या उपरांत आमी धाल्याच्या मांडार वयतली सो ती व्हिडिओ नाही तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवंक गावतलीच कारण व्हिडिओ भरपूर लॉंग जाता म्हणून हांवें 2 पार्टान हांगसर तुमचे बरोबर शेअर केलें सो तुमकां कळत आसतलें कशें कितें रीत आसता ती हांवें जाता तितलें तुमचे बरोबर शेअर करपाची ट्राय केली जितलें म्हाका कळटा तितलें तुमचे बरोबर पावोवपाची ट्राय केली सो तुम्ही समजूंक शकता ए भजी चिरतली जावयाची वास वकाल जाणची खूप जीवन काय काम करता जाम झाला तर अमेरिकेक असता कामा सुजाची आई उठो मारली माझी आमका काय ना फुलला
तिका आता उठल्या ओकर खूपच असता मगे पुरो जायना येला तुझं नाचताली गुळी घेऊन विसरला का खबर नाही नवऱ्या ना आपल्या पाठला लक्षात आहे बा आमच्या काळातली रीत जाल्या उपरांत न्हवरो आनी व्हंकल मेळोन दोनूय म्हणटात तशी धालेच्या मांडार येतात तेज्या उपरांत हांगसर तेंचे वेलकम जातात तेज्या उपरांत हांगसर लग्न बी लागता ते तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन पळोवंक गावतले सो सद्या हांगसर आमी न्हवरो व्हंकल मेळोन न्हय सगळीं जितलीं जाणां आसता न्हय तितलीं आमी धालेच्या मांडार येता आनी हांगसर तेंचे वेलकम जाता तुमकां कळटलेंच हांगसर सो नेक्स्ट जो पार्ट आसा न्हय तो नेक्स्ट व्हिडियोन तुमचे बरोबर शेअर करता